बुधवारा वास्कोच्या नागरिकांनी नीज गोंयकार संस्थेबरोबर येवन कोळसो प्रदूषणाचेर पालिकेचे कितें विचार आसा ते सांगचे म्हण मागणी केल्ली। पालिकेचो कोळशा संदर्भात अजूनय ठाम विचार आसा। जरी तर 2 म्हयन्यां भितर एमपीटीत कोळशाचे प्रदूषण कमी जालें ना तर पालिका लोकां बरोबर रस्त्यार येवन कोळशाची येरादारी आडयतले म्हण नगराध्यक्ष दीपक नायक उलयला। RDX खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। That there was a resolution earlier taken by this council in the year 2016. And all the councillors has unanimously taken the decision. This resolution, maybe I do not know what has happened, but today Nis Goenkar has given me this memorandum, and I will act according to it. Whatever resolutions are taken by the council, which are legally correct, whatever is there, so I am bound to implement upon the resolutions. No this thing. Whatever action or violations are there take from 20th, like no tobacco. पयलीं सुवातेर कोल हो आमच्या वास्को शहरान नाकाच अशें आमी पयलीं स्टँड घेतलेलें आहा। आमच्या कावन्सिलान सुद्दां रेजोल्यूशन घेतलें की कोल हँडलिंग बंद करपाचो म्हणून। पूण जशें आतां आमकां जशें एमपीटीन रिडिंग्स दाखयला त्या रिडिंगेचेर दिसून येता की कोल पोल्युशन ना कशें, पूण एक्चुअली तें रिडींग आहा पळय तें पावसाच्या काळांतलें आहा। म्हाजें म्हणणें आहा की तें आतां ऑक्टोबर म्हयन्यासून उपरांत समज ते कोल पोल्युशन आमकां तेजें रिडींग दाखोवचें आनी तें रिडींग समज नॉर्मल आहा जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना। पूण समज तें नॉर्मल ना जाल्यार खरोखरच आमकां कोल हो वास्कोन पोल्युशन खूब आसा आनी म्हाका दिसता जातलेंच पोल्युशन आनी म्हाका तें वास्कोन नाका। आयज आमकां खबर आहा आमच्या वास्कोन भुरगीं कितली सफर जाता पळय ती डॉक्टराक आमकां रिपोर्ट गावता। सो आमी फर्म डिसिजन घेतलें आतां पावसाक लागून रावलेलें आसा। हे समज फुडल्या 2 म्हयन्याच्या काळान समज तो कोलाचो पोल्युशन कमी जायना जाल्यार आमी खरोखरच ट्रक्स आहा पळय ते बंद करपाक